आजचे रेसिपीन आमी करतले आनी एक तडतडीत तिसरेचे कडी. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक, हांव शेफ विनोद नायक. आजच्या व्हिडिओन आमी करया तिसरेचे कडी. खुब्याचे कडी. तिसरे खुबे कितें घालात, पण जे मसाले जे आमी वाट्टले, जे मसालो तयार करतले खुब्याचे कडयेक वा तिसरेचे कडयेक, ते सेम उरतले. तर खुब्याचे कडी करया आमी. इंग्लंड शहरान तिसरे मेळपाक मातशें कठीण. तिसरे विसरे सोदपाक तुमकां हांगासून बिलिंग्स गेट वयचें पडटा, भरपूर पयस आसा. आमटाण सगळ्यांक पयलीं आमी भिजोवन घेवया. हे ताजें आमटाण घेतलां हे भशेन काडून दवरलें. 3 ते 4 घेतले जाता. आतां गरम उदक घालून एका मातशें 10 मिनटां दवरया. आतां हे खुबे परदेसान म्हणटा ती तुमकां हेच भशेन खुबे येता हांगासर. गोंयांत जाल्यार ताजे मेळटले. आतां आमी इंग्लंडाक आहा, आमकां खुबे चडशे हांगा खुबेच मेळटले. तिसऱ्यो मातशे कमी मेळटा हांगासर. तिसऱ्यो उजरावचे पयलीं बरे धुवन घेवपा जाय. एक फावटी उजरायले उपरांत मागीर तेजी टेस्ट वता. तर आतां आमी एक शिपी करून घेवया. एक शिपी म्हणजे हे भशेन एक शिपी काडप, एक शिपी दवरप. हे जाले आमचे एक शिपी तयार. आतां मीठ लावया हेका आनी सायडीन दवरया. मिक्स करून घेवया बरे भशेन. मसालो कितें कितें वतले ते सारके पळोवन घेयात. मिरसांग तुमकां जितले जाय ते हिसपान तुमी तिखसाणाक मिरसांग कापून घेयात. मसाल्याची तयारी करपाक लागला. आतां आमी अर्दो वळ नाल्ल घेतला. 6 ते 7 गोंयचे मिरसांग, तांबडी मिरसांग, 1 टेबल स्पून सुकी कोथमीर, 10 ते 15 मिरयो, कारण मिरयोचे फ्लेवर येतले हितून चड. आतां हे हळद, ताजे हळद हांव पिठो करून घेता. हे भशेन म्हाका चडशे बरो फ्लेवर जाय पडटा हळदाचे, तर हे भशेन हांव कुटून घेता. 1.5 चमच घातले. आतां 1.5 टीस्पून हळद घातला. इल्लो उदक घालता आनी वांटप तयार करून घेता. हिंदू स्टायल तिसऱ्याची कडी करतली आमी. हिंदू स्टायल खुब्याची कडी करतले. आतां हितून हिंदू आनी क्रिस्तांव म्हणपाचें कारण कितें, लोक म्हणटात कमेंट सेक्शनान आमी हे घालना, वी गोवन हे घालना, वी गोवन ते घालना म्हणून कमेंट करतात. तर हिंदुवांची कडी वेगळी आसता, क्रिस्तांवांची कडी वेगळी आसता. दोगांयचे टेस्ट एकदम अप्रतीम आसता. ताका लागून लोक कन्फ्यूज जावपा जायना. ताका लागून अशें म्हाका सांगचें पडटा. पळया भायर इतलें सुंदर वातावरण आहा गोंयांत. आतां आमी आमटाण घालया. हेजे बियो काडून घेवया आमी, आनी जे कितें एक्स्ट्रा नाका जाल्ले ते सगळे काडया. आनी हेजे पल्प जे आहा आतां घालया हितून आनी परते वांटून घेवया. अशें करप म्हणजे कितें, कलर चेंज जावपा जायना. ताका लागून हे पळया हे भशेन आमचे मसालो तयार जाल्ले आसा. आतां मिक्सरान जे कितें मसालो उरला ते उदक घालून काडून घेवया. वेस्ट जावपा जायना कसलोच मसालो. हे आमचे मसालो आहा तयार. आतां एका तोपान पयलीं फास्ट करया गॅस. आतां एका तोपान 3 ते 4 टेबल स्पून तेल घालता आनी कांदो घालून भाजून घेवया. बरें तळसून घेवया आमी कांदो. आतां हिरवी मिरसांग घालता. 4 घातल्या हिरवी मिरसांग, म्हाका बरें तीख जाय पडटा. आनी आतां घालया तिसऱ्यो. तिसऱ्यो घालून कांद्या वांगडा आमी तळसून घेवया. आतां आमी घालया मसालो. तिसऱ्यो तळसून जाल्या उपरांत घालप मसालो आनी एक्स्ट्रा उदक उरलेले ते मसाल्यान. मिक्सरान जे उदक उरलेले ते घातला इल्लें आनी एक 10 मिनटां शिजोवया. आतां बरें बॉयल येयलें काय ना. मीठ चेक करून घेवया. मीठ सारकें आहा, टेस्टी, बरो वास येवपा लागला. पळया 10 मिनटां जाल्ले आसा आनी आमचे तिसरेचे कडी जाले तयार. इतलो बरो वास येवपा लागला म्हणून सांगू तुमकां. आनी टेस्ट बी एकदम अप्रतीम जाल्ले आसा. हे हिंदू स्टायल तिसरेचे कडी
नेक्स्ट टाइम आम्ही तुमका दुसऱ्या भाशेन तयार करून दाखवूया. हे असलेले आमच्या आईचे तिसऱ्याची कढी. तर तुमका कसे दिसले आईचे तिसऱ्याची कढी? मिळत दुसऱ्या व्हिडिओन. तेनापर्यंत देव बरे करू.